जे थिफ्स हे थेफ्ट करपा खातीर खुबशे लोक येता चोरपा खातीर. ते भिकारी कशे येता मागीर चोरपाकूय लागता. सो हे सगळें बंद जावचें म्हणून दोन गजाली चीफ मिनिस्टरान करपाक जाय. हू इज द होम मिनिस्टर. वन इज बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर. गोंयांत सद्याक पळयत जाल्यार उणेशे उणे एक 2-3 हजार बॅगर आहा. 3000 बॅगर्स आर एट द मोमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे विदीन द कोस्टल बेल्ट. You will see them in Anjuna, Vagadar, Chapora, Kalangut, Kandolim, Baga, Arpora. You will see them in Kandolim. You will see them elsewhere, begging with tourists. So it is Goa state is being portrayed in a bad direction, in a wrong direction. Like beggars इतले हा, खुंयचेय beggar आहे. आमचो गोंयकार एकलोय ना तितून. सो बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर करीत आमी. म्हणजे एक सेंटर घालीत आनी बॅगरांक कळलें की आमकां दवरतले पुलीस मॅजिस्ट्रेटा कडेन रिमांड घेतले आनी थिंगा घालतले. म्हणजे रिहॅबिलिटेट करपाक बॅगराक एक न्याय तांकां एक स्थान दिवपाक. म्हणजे शिकोवन कितें टेलरींग शिकोवन तांकां एम्ब्रॉयडरी शिकोवन तांकां कार्पेंट्री शिकोवन तांकां शेल वर्क शिकोवपाक, पॉटरी करपाक शिकोवपाक, वेगवेगळे हँडिक्राफ्ट्स करूंक शिकोवपाक अशें घालीत तांकां जाल्यार ते येवचे ना न्ही. दुसरे स्टेटीनसून गोंया येवचे ना भीक मागपाक. ते म्हणटले आमकां धरीत जाल्यार आमकां रिहॅबिलिटेशन सेंटरान मिनिमम 6 म्हयने रावपाक जाय फॉर ट्रेनींग पर्पज. तांकां रावपाकूय थिंगा आनी तांकां ट्रेनिंगूय सो दॅट दे कॅन कम आवट एंड स्टँड ऑन देयर ओन फीट. म्हणजे आपल्या ओन पांयार रावचे. सो अशें तांकां रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणून तो एस्टॅब्लीश करपाची गरज आसा.